and welcome to another episode of the Goinkarancho Awaz. Today we have another guest, Mr. Manoj Parab, who's a face of youth for Goa, who's fighting very hard to save the motherland. वेलकम टू आवर प्रोग्राम मनोजबा. आमकां सांगा की तुम्ही सोशल मुवमेंटचे जॉईन केले पळय, तुम्ही रेव्होल्युशनरी गोवन्साक असोसिएट आहा. सो व्हॉट मेड यू टू जॉईन सच मुवमेंट्स? एक्चुअली कशें जाल्लें की आतां म्हाका एज आसा 32 इयर्स. इतलीं वर्सां आमी कॉलेजीन जाले, पास आवट जाले, कामाक गेले, आमी पळयत रावले की गोंयांत कितें तरी आमच्या गोंयकारां खातीर कितें तरी मिसींग आसा. म्हणजे गोंयकारां खातीर वावरपाक जे लोक आसा नाजाल्यार आमचे जे नेचर डिस्ट्रक्शन जाता ते कितें तरी खंय ना खंय तरी एक फाटी पडटा आनी गोंयचे भुरगे भितर पडपाक जाय. ह्या हेतून म्हाका दिसलें की एज अ यूथ जर हांव भितर पडलो जाल्यार जे भुरगे आसा, जे कनेक्ट जावपाक भुरगे आसा ते यूथ कनेक्ट जातले. आतां कशें जाता मॅक्झिमम एक्टिविस्ट तुमी पळयता जाल्यार ते 50+, 60+ अशे आसता आनी ताका लागून यूथ जे आसा ते कनेक्ट जायना. सो ताका लागून हांवें चिंतलें की जर हांव पडलो भितर, हांवें एक स्टार्ट केलें, एक लीड घेतली आनी जर भुरग्यांक एक गायडन्स कशें मेळ्ळें आनी एक मोटिवेशन मेळ्ळें जाल्यार आनीक भुरगे आमच्या गोंया खातीर मेळटले आनी गोंयांत काम करपाक मेळटलें. हीच आयडिया आसली एक मनान. Since we are seeing you associated with revolutionary Goans, what activities you all do under the revolutionary banner? आमचे जे आता रेव्होल्युशनरी गोवन्स जो ग्रुप आसा तो लायक मायंडेड स्पेशली यूथ आसा भितर. तर त्याच्या अंडर जे आमचे एक्टिविटीज आसा ते आमी बेसिकली वी आर वर्किंग ऑन एम्पॉवरिंग नीज गोंयकार्स. आता एम्पॉवरिंग म्हटल्यार आता मेन जे आमचे गव्हर्मेंट जे फोकस करता एक डेव्हलपमेंट म्हणजे इट इज इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट. भितर आमचे गोंयकारांचे खरे जे डेव्हलपमेंट जावपाक जाय ते जायना, एम्पॉवरमेंट जायना. सो आमी त्या डायरेक्शनान काम करता. सो लायक फार्मींग एक्टिविटीज आमी भुरग्यांक पुश करता की तेंच्यांनी एडवान्स फार्मींग करचें, गोंयची आमची ग्रीनरी वाचोवची, गोंयांक सेल्फ सस्टेनेबल करपाक हेल्प करची, बायलांक एम्पॉवर करची, जी रुरल विलेजीन जी बायलां आसा तांकां एक मार्गदर्शन ना की फुडें कशें तेंच्यांनी सपोज तेंच्या कडेन कितें कला आसा जाल्यार ती फुडें कशी व्हरची तेंच्यांनी. सो ते हेतून आमी तांकां ट्रेनिंग्स बीन दिवन ते हेतून हेल्प करता. मागीर जे आमचे यूथ आसा तांकां RTIs कशे फायल करपाचे, पंचायत एक्ट कितें तेचे ट्रेनिंग्स दिता, ग्राम सभेन वचोन तेंचे रायट्स कितें आहा लोकांचे हे तांकां समजयता. सो दॅट गोंयकार खंय तरी एक फाटी जो भियोन उरला तो भियोन उरपाक जायना. एज आमदाराक जावं गव्हर्मेंटाक जावं नाजाल्यार कोणायकूय तो भियोन उरपाक जायना आनी फुडें तेणी सरपाक जाय. ही आमची रेव्होल्युशनरी गोवनाची एक संकल्पना आसा आनी एक रेव्होल्युशनरी गोवन एक असो एक आवाज करपाचो, एक युनीक एक गोंयचो एक सावंड कसो करपाचो. सो दॅट कोणूय जर कितें जालें जाल्यार रेव्होल्युशनरी गोवनाक एक अप्रोच जालो जाल्यार आमी तांकां हेल्प करपाक पावपाक जाय अशें एक मनान धरून ते रेव्होल्युशनरी गोवन्स आमी फॉर्म केल्ले. ओके, आतां आमकां सांगा, आमी आतां पयलें तुमकां तुमी लीड करताले जे गोंयचो आवाज जे ग्रुप आसा, तुमी कितें म्हणटा ते 14 MLA तुमी एक्सपोज केले एंड यू वर द वन लिडींग. कितें म्हणप तुमचे हाजेर? हेचे सांगपाक गेल्यार भितर एक्टिविस्ट लायक अभिजीत प्रभुदेसाय जो खूब 2011च्यान त्याच्या पयलींच्यान तो गोंया खातीर काम करता आनी मागीर रिजनल प्लॅनाचेर तेणी भरपूर काम केलें. सो बिंग अ एक्टिविस्ट मोपा जाले आनी कसले कोल हब जाले, ह्या आमी एक्टिविजमा आसल्या कारणान तेच्या वांगडा संपर्क आमचो जालो. तर तेणी त्याच्या ग्रुपान जो रेनबो वॉरियर्स जो मेन ग्रुप आसा सो तेंच्या वांगडा असोसिएट आसल्या कारणान म्हाका तेंच्यांनी एक चॉयस दिली की हे जे एक्सपोज आसा ते तूं करपाक शकता काय म्हणून. बिंग अ यूथ तुमकां तांच्यांनी ऑपॉर्च्युनिटी दिली? तेंच्यांनी म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी दिली, तेंच्यांनी ऑफर दिली की तूं हे करू शकता. कित्याक हितून भरपूर आसले लोक जे एक्सपिरियन्स आसले ते आसले, पूण तेंच्यांनी म्हाका दिवपाक कारणान परते तेच रिजन आसले की एज अ यूथ, कित्याक आतां जर गोंय वाचोवपाक जाय जाल्यार यूथूच वाचयतले आनी ते युथान वाचोवपाक लागून एका युथाकूच फुडें काडपाचें अशें तेंचें म्हणजे ते तेंचें सुद्दां जें काम आसलें तें सेल्फलेस काम आसा. म्हणजे आयज एक्टिविजम कोण म्हणटा की सेल्फीश सगळे एक्टिविस्ट जे पयशे घेता आनी कितें म्हणटा, पूण आयज तेन्ना म्हाका कळ्ळें की जे एक्टिविस्ट खरे गोंयकारां खातीर काम करता ते एक्झिस्ट करता म्हणून गोंयांत. सो तेंच्यांनी ती ऑपॉर्च्युनिटी म्हाका दिली. ओके, आतां आमकां सांगा, गोवा हॅज एक्सपिरियन्स्ड दॅट 14 MLA हॅज बीन एक्सपोज्ड ड्रास्टिकली. तांकां तुवें एक्सपोज केला. आमी हेय पळयलें की जे MLAs आहा थोडे आमदार तांच्यांनी टायम लिमीट दिलें तुका, saying somebody said that 24 hours we are giving, somebody said that we are giving 4 दिवस टायम दिता, 4 दिसा भितर आमकां आमचो नांव कसो ताणें घेतला आमकां सांगचें, अदरवायज वी आर गोना फायल अ डेफमेशन केस. सो तुजें कितें म्हणप आसा?
जेन्ना आमी एक्सपोज केले तेन्ना आमकां खबर आसलें की हे डिफेमेशन हे ते उलयतलेच म्हणून. पूण आमचो जो एक्सपोज आसलो आयज आमी आतां पळयता पण कोणूच भायर सरना, कांयच जावंक ना, इतके दीस जाले आतां. ते जावपाचें ना. तेजें कारण अशें आहा की जे आमी एक्सपोज केला ते आमी फूल विथ प्रूफ केल्ले आसा. आमी गुगल इमेज दाखयला, तेंचे 2021 जो RP21 प्लॅन आसा तो दाखयला ओवरले करून, आनी तेंचे 114 दाखयला ज्या जाग्यार तेंची नांवां आसा. आज ज्या जाग्यार डोंगर आसा, शेतां आसा, जो जागे तेंच्या नांवार आसा ते RP2021 सेटलमेंटान दाखयला. सो एक तर तेंकां नोईंगली तेंच्यांनी घातला नाल्यार अननोईंगली घातला. जर अननोईंगली घातला तेंच्यानी ते काडपाक जाय आसले. जर ते गोंयचे रिप्रेझेंटेटिव्ह खरेच आनी गोंयकारपणांनी गोंय राखपाक जर तेंकां आमी जर इलेक्ट केला जाल्यार तेंच्यान जे शेतां आनी डोंगर जे सेटलमेंटान घातला, जर चुकोन घातला ती काडपाक जाय, पूण ती काडूंक ना. सो आमचे एक्सपोज असो आसलो की हितून जे गोंयकारपण राखता म्हणटा तेंच्यांनीच स्वता जागे सेटलमेंटान घातला, ते गोंयकारपण आनी गोंयकारांक कशे राखतले हो आमचो क्वेश्चन आसलो तेंकां. हितून आमी इलिगेलिटीज अशें दाखोवंक ना, आमी फक्त तेंकां एक्सपोज केले आनी ते मान्य करता की ते भितर आसा म्हणून. पूण कितें जालें, ते एक्सपोज काडले कारणान प्रेसान तेंकां क्वेश्चन विचारले आसतले, लोकांचे क्वेश्चन येयले. सो ते हितून तेंच्यान ते आन्सर दिले की आमी डिफेमेशन घातले. सो 2-3 दीस ते गेले की लोकांक दिसतले की हो हे खरें आसा, हेंच्या डिफेमेशन. थोड्या दिसान लोकांक उडाच उरना की केस घातल्या काय ना ती. पूण अजून मेरेन कांयच ना. आनी गोंयचो आवाज जाल्यार रावला आमचेर केन्ना डिफेमेशन केस घालता काय म्हणून. सो दॅट आमची सेकंड लिस्ट आसा ती आमी भायर काडपाची आसा. केन्ना आतां तुमची सेकंड लिस्ट तुमी काडपाचे प्रयत्न केला? सेकंड लिस्ट आसा ती भरपूर लागतली तेन्ना एक डिफेमेशनाचे वयर उलयतले. हे हांव निश्चित सांगता तुमकां. हितून जे गव्हर्मेंटान व्हडल्या पोजिशनार आहा, मिनिस्टर आयज तेंची नांवां आसा आनी लोकांक सगळे कळटले की तेंचो आमदार जावं मिनिस्टर आयज कशे जागो सेल करता आनी गोंय विकूंक कसो भायर सरलेलो आसा ते. ऑल्सो वी सॉ पहिले की TCP जे मिनिस्टर आहा तांचो स्टेटमेंट येयलो रिसेंटली की जे गोंयचो आवाज जे आहा ते डॉक्युमेंट्स प्रोड्यूस करपाक चिंतना म्हणून. जे एविडन्स आहा, जे तुमचे कडेन जे एविडन्स तुमी जे एक्सपोज केला जे एविडन्स, सो तुमी तांकां प्रोड्यूस करपाक चिंतना. कितें रिजन आहा? आमकां एक तेजी 5 मेंबर जी कमिटी तेणी काडली तेन्ना आमकां एक नोटीस येयली की तुमी आमकां एविडन्स दिया म्हणून. पूण आमी तेंकां लेटर केले आनी आमी चीफ टावन प्लॅनराकूय मेळ्ळे आनी तेका सांगले की जे एविडन्स तुमी मागता आमच्या कडेन ते एविडन्स तुमच्याच कडेन आहा, सगळो डेटा तुमच्या कडेन आसा, प्लॅन तुमी केला, 114 तुमच्या कडेन आसा, कोण कोण बेनिफिशरीज आसा तेजी नांवां तुमच्या कडेन आहा. आमी तेंका वयल्यान ऑफर केली 1 म्हयनो तुमच्या डिपार्टमेंटाचो डेटा आमच्या कडेन दिया, तुमी कांयच करूं नाका काम, आमी सगळे एक्सपोज करून तुमकां दिता इन्व्हेस्टिगेशन करून. ही ऑफर दिली तेंका. पूण तेंच्यान ती ऑफर घेवंक ना. मागीर सद्दांच आमकां विजय म्हणटा की तुमी एविडन्स दिना. आमी तेका इतलेंच सांगलें की जी प्रॉपर्टी तुजी नांवार आसली, तुज्या कंपनीच्या नांवार आहा, एटलिस्ट तूं तरी तुजे डॉक्युमेंट व्हरून ते कमिटीक दी आनी तेजें इन्व्हेस्टिगेशन करून घे. तुज्या प्रॉपर्टीचे तरी पयलीं कर, बाकीचे फुडल्या मागीर करता आमी. पूण ते सुद्दां तेणी करूंक ना. तर डॉक्युमेंट तेंच्याच कडेन आसा ते आमच्या कडेन मागता. फक्त कितें एक लोकांक पिशान काडपाची परती, म्हणजे विजय तूं जाणा कसो तो गोंयकारपणाच्या नांवान तो लोकांक पिशान काडीत आसा ह्या पयलीं आनी अजुनूय काडटा. सो तो फक्त आमचेर एक प्रेसान उलयले की पेपरार येयले, लोक तितल्या टायमार वाचतले म्हणटले गोंयचो आवाज हे दिना, एविडन्स दिना. पूण एविडन्स तेंच्याच कडेन आहा. आमी तेंकां प्रेस घेवनूय सांगलेले आसा आनी लेटरूय केल्ले आसा. पहिले जे रॅली जाली तुमची, when you were exposing the ministers, खूब क्वांटिटीन लोक येयले थिंगा, कमी हजारांनी लोक येयले. सो लोकांचो कितें रिएक्शन आहा? तुमकां कितें दिसता लोक आतां गोंयचे लोक आतां नेक्स्ट जे लिस्ट तुमी काडटले तुमच्या वांगडा येतले मोर? निश्चित येतले. हे एक जे मुवमेंट आसा, हे रेव्होल्युशन एक चालू जाल्लें आसा आनी ते रेव्होल्युशन आतां मेन म्हटल्यार गोंयकार जो इतले न्हिदलोलो म्हटलेले आमी, जे जायात जागे गोंयकारांक म्हटलेले ते गोंयकार जागे जाल्ले आसा. म्हणजे मिटिंगे वयल्यान कळ्ळें की एक कॉल मारून जर 4-5 हजार लोक जर मिटिंगेक येवंक शकता जाल्यार ह्याय फुडें गोंयकार. आनी आमकां खूब मॅसेजी येता, खूब एक्सपोज येता, लोक आपूण स्वताहून आपले कोण कोण आमदार इनवॉल्व आसा तेंचे सर्वे नंबर धाडटात आनी कितें धाडीत आसता आमकां डिटेल्स. सो लोकांचो मुवमेंट हो एक गोंयचो आवाज म्हणजे एक लोकांचो मुवमेंट आसा, जितून 15 ऑलमोस्ट 15 NGOज एक जावन एक अमरेला हे केल्ले आसा आमी. सो ते हितून लोकांचो मुवमेंट आनी लोकांचो इन्वॉल्वमेंट भरपूर आसा. आतां आमकां सांगा, आमी पयले की रिसेंटली तुमी हंगर स्ट्रायकाचेर बशिल्ले आझाद मैदानाचेर. मेनी ऑफ द NGO केम टुगेदर आनी PDA अपोज करपा खातीर तुमी थिंगा हंगर स्ट्रायक केलें. आतां थोडे मायकल लोबो सांगता दॅट
डोंट बो डावन इन फ्रंट ऑफ दॅम. मायकल लोबोचो हो स्टेटमेंट येयलो, विजयाक सांगता तो, आणि एकूय आमदार येवंक ना. आमी हेय पयले की कार्यकर्त्याची येदी व्हडली बीजेपीची रॅली जाली, मनोहर बाब पर्रीकर ही स्पोक in that कार्यकर्ता सम्मेलन. He is saying that मोदी परतून निवडून हाडपा जाय. What is your saying that गोव्याच्या बद्दल, being a chief minister of Goa, he hasn't spoken about the Goa. What's the reason? तुका कितें दिसता? What you will think about it? हे एज एक्सपेक्टेड असले तर ते गोंयचे पडलेले जाल्यार आयज गोंयान कोल हब जावं रिवर नॅशनलायझेशन आनी जे आमचे मोपा एअरपोर्ट हे केन्ना येवचेच नासले. तर आनी एक व्हडलें वायट दिसता की आमचे जे गोंयचे भुरगे आसा जे अमित शाहच्या मिटिंगेक पावता ते हजारांनी संख्येन, पूण आझाद मैदानाचेर येवपाक जे गोंय वाचोवपाक तांकां जायना. म्हणजे आयज अशी मेंटेलिटी जाल्ली आसा लोकांची की पार्टी फर्स्ट गोवा सेकंड. जो मेरेन ती मेंटेलिटी चेंज जावची ना तो मेरेन आमचे गोंय वाटोवपाक आनी गोंय साल्वार करपाक डिफिकल्ट जातलें. आनी म्हणून आमचे रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे मुवमेंट आसा की जाता तितले यूथ भितर हाडपाचे आनी लोकांक दाखोवन दिवचे की आयज आमी गोंयकार कशे फाटी पडटा सिस्टमॅटिकली. इट इज नॉट अ कोइन्सिडन्स. आमी सिस्टमॅटिकली आमकां कशे आमच्या गोंयांतसूनच आमकां काबार करता ते गव्हर्मेंट. सो तेका लागून जे पीडीए जे मुवमेंट आसा ते म्हाका दिसतालें की जे बीजेपीचे भुरगे जे थंय वयता ते एटलिस्ट आझाद मैदानार 1-2 वरां तरी येतले म्हणून, पूण तेंच्यान दाखोवन दिलें की तांकां पार्टी फर्स्ट आसा आनी गोंय सेकंड आसा म्हणून. आमकां सांगा, आमी आतां पयले जेन्ना तुमी एक्सपोज केले जे आमदाराक आहा, खुबशे आमदार जे 14 आमदार आशिल्ले तांकां तुमी एक्सपोज केले. आतां बीजेपी किंवा काँग्रेस खासदार असो किंवा आमदार असो ते डायरेक्ट तुमचेर एलिगेशन घालता की तुमी पयशे घेवपाची कामां आहा, पयशे घेवपाक चिंतता तुमी. कितें म्हणपाक तुमचें? हेचेर एक सिंपल हे सांगता की जेन्ना आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेतलो 8 दीस पयलीं मिटिंगेच्या की आमी एक्सपोज करपाचे आहा म्हणून, 4 दिसांनी विजयाचो एक स्टेटमेंट येयलो की तुमी आपल्या कडेन आमची दारां तुका ओपन आसा. सो दीस वॉज अ इनडायरेक्ट इन्विटेशन आमकां की हो तुमी येया आनी आमच्या कडेन सेटिंग करा म्हणून. जर आमकां सेटिंग करपाचें जाल्लें आनी जर पयशे उखलपाचे जाल्ले जाल्यार विजयाकून चड पयसो कोण दितलो म्हाका तरी हेच्या गोंयच्या हेतून तरी कोण दिसना. जाल्यार आमी थंयच घेवन ते आमी सेटल करपाचे. आनी सेकंड थिंग आमकां एलिगेशन लायले की आमी काँग्रेस फंडेड आसा नाल्यार आनी कोण बॅकअप आसा. जाल्यार आमचो पयलो जो एक्सपोज जाल्लो तो काँग्रेसचो जाल्लो. तितून ऑलमोस्ट 50% काँग्रेसचे एक्स एमएलए जावं प्रेझेंट एमएलए जाल्ले. आमी हेय पयले की 1-2 आमदार येवन काँग्रेसीचे बशिल्ले तुमचे रॅलीन. एक्चुअली जर नांवां घेतले तितूंतले 2 जाण बसलेले थंय. तर पूण आमी आनी थोडे गोंयचो आवाजाच्या एका मिटिंगेक थोडे पॉलिटिशियन्स आसले नांवां घेना ते उलोवपाकूय सोदताले स्टेजीर की ते मुवमेंट हायजॅक करपाक. पूण आमच्या मनान अशें आहा की आयज पर्यंत आमच्या गोंयकारांक जे पॉलिटिशियनांनी जे फटयल्ले आसा दुख्ख दिल्लें आसा ते आमी खंयसरूच कॉम्प्रोमायज करपाक आमी सोदिना. आयज तुमी आमी इतले ओपन चॅलेंज दिवंक शकता की आयज स्वप्नेश शेलडेकर जालो, हांव जालो, अभिजीत जालो, परतो कॅप्टन जालो. तुमी कोणचोय अकाउंट तुमी एनी टायम येवन बँकेन तुमी अकाउंट न्हू घरा येवन कसली रेट मारूंक शकता एट एनी गिवन पॉयंट ऑफ टायम. तुमकां कितें मेळ्ळें जाल्यार आमी त्या दिसा एक्टिविजम न्हू हांव जाल्यार गोंय सोडून वयता. कित्याक आमी आयज जर भायर सरले यूथ एजीचेर यंग एजीचेर जाल्यार तेजें एक कारण आसा की आमचें गोंय वाटोवपाक जाय म्हणून. जर आमकां पयशे करपाचे जातले जाल्यार आयज खंयच्याय पार्टीन हांव आरामान वचोन पयशे करून तेंचो स्पोक्स पर्सन जावन आनी कितेंय जावन कितें तरी करपाक शकतालो, पूण तें आमकां करपाचें ना. पॉलिटिक्स इज नॉट इन मायंड एट ऑल. अच्छा, आतां आमकां सांगा तुमी 2022 चे येतले. आतां आमी पळयता आतां रेस स्टार्ट जाला सगळे पॉलिटिशियनाचे वयर. आतां आमी कर्नाटकानूय पळयलें किंवा आतां गोंयानूय आहा. पर्रीकर, मनोहर बाब पर्रीकर ते म्हणटा की 2019 किंवा 2022 मोदी सरकार रिटर्न घेवपाक जाय, परतून फॉर्म जावपाक जाय सेंटराक किंवा स्टेटीन. सो आतां तुमचे कितें रोल आसतले 2022 तुमी कितें आपली सेपरेट पार्टी बी फॉर्म करतले किंवा तुमी एक गोवन म्हणून आतां गोवा फॉरवर्ड आमी पयले लोकल पार्टीज गोवा फॉरवर्ड आहा किंवा एमजीपी आसा, हे जे गोंयकारांचो नांव घेवन तांच्यांनी पार्टी फॉर्म करून तांच्यांनी फेल जाले. वॉट वी हॅव सीन गोवा फॉरवर्ड हॅज फेल्ड. बट तुमचे कितें आसतले, तुमी कितें गोंयकारांचेर ट्रुली तुमी कितें करपाक जाय, तुमी अशें कितें प्लॅन केला आहा तुमचे? मेन म्हटल्यार गोंयचो आवाज हो हेचो हांव एकटोच मेंबर ना. आमी रेव्होल्युशनरी गोवन एक मेंबर आसा तांकां. तशेंच आनीक 14-15 एनजीओज आसा जे गोंयचो आवाज कितें डिसिजन घेतले ते क्युम्युलेटिव्ह आसलेले. पूण सांगूंक गेल्यार आयज लोकां कडल्यान डिमांड आसा की तांकां कितें तरी एक रिजनल फोर्स आनी रिजनल पार्टी जी लायक मायंडेड आनी जी गोंया खातीर वावरता त्या लोकांची जाय म्हणून. हो लोकांचो डिमांड आसा.
आनी खरें सांगूंक गेल्यार एट दीस मुमेंट वी आर नॉट प्रिपेर्ड, कित्याक आमचे जे फूल फोकस आसा ते एक्टिविजमाचेर आसा. आमी लोकांक कनेक्ट करपाक आमी डिफरंट हितून कनेक्ट करता, नॉट इन अ पॉलिटिकल वे. तर ते हांव सांगूंक शकना तुका की आमी पॉलिटिकल पार्टी करतले काय ना. पूण आयज प्रॉब्लम जाता की कोणूय म्हणटा रिजनल पार्टी जर तुमी फॉर्म करतले जाल्यार आमकां कंपेर डायरेक्ट जाता कोणा कडेन, गोवा फॉरवर्डा कडेन. आनी तेंच्यांनी फटींगपणां केल्या ती लोक क्वेश्चन करता की गोंयचो आवाज जर पॉलिटिकल पार्टी काडली जाल्यार ते आमच्या कडेन फटींगपणां करतले काय. सो तेका लागून सद्या तरी आमच्या मनान पॉलिटिक्स कांयच ना. लोक सांगता आमकां की तुमी करा म्हणून, पूण आमी ह्या स्टेजीर प्रिपेर ना. सो फुडें कितें जातलें डिसिजन ते क्युम्युलेटीव सगळे मेळोन ओवर द पिरियड ऑफ टायम घेतले तेचेर आतां हांव कमेंट करूं शकना की आमी घालतलेच काय ना. महेश बाब, आमकां हें सांगा, हंगर स्ट्रायक जे तुमी केले आझाद मैदानाचेर टू सेव द PDA, टू डिनोटिफाय द विलेजीस फ्रॉम द PDA. आमी पयले के 10 विलेजीस तेंच्यांनी डिनोटिफाय केले. जे TCP डिपार्टमेंट आहा किंवा TCP मिनिस्टर आहा, 10 विलेजीस डिनोटिफाय केले. तुमी हे सॅटिस्फायड आहा ते 10 विलेज हे केले म्हणून तांच्यांनी? आमी खरें सांगूंक गेल्यार सॅटिस्फायड ना अजिबात. कित्याक हितून कशें केलां विजयान की 10 विलेजीस लोकांचो बोवाळ जालो आनी ते मुवमेंट डायल्यूट करपाक तेणी 10 विलेजीस काडून उडयले. पूण अजून मेरेन जे मेन विलेजीस आसा आमचे कांदोळे, पर्रा, आरपोरा, कलंगूट हे विलेजीस काडूंक ना. जे मेन ज्या जाग्यार अजून मेरेन सगळ्यान व्हडले इलिगेलिटीज आनी कन्स्ट्रक्शन चलता ते एरियेन, आनी तीच एरिया तेणी काडूंक ना, तेच विलेजीस काडूंक ना. आनी नेक्स्ट म्हटल्यार ज्या जाग्यार तेणी 10 विलेजीस काडले, जेन्ना तेणी इस्टर गिफ्ट म्हणून डिक्लेअर केल्ले त्याच दिसान तेणी हे केलें की रिजनल प्लॅन तेणी ओपन केलो सेटलमेंट. म्हणजे हेचे हे अशें की आमी PDA काडली 10 विलेजीस, पूण रिजनल प्लॅनाची जी तलवार आसा ती त्याच थंयच आसा. म्हणजे त्याच गांवांनी ज्या जाग्यार PDA काडली त्याच जाग्यांनी लाखांनी स्क्वेअर मिटर जागो बिल्डरांक दिवन ऑलरेडी दोंगर आनी शेतां आमची कन्वर्ट जाल्ली आहा. सो PDA काडली, हे एक लोकांक पिशान काडपाचें एक हें की PDA काडली, मुवमेंट हे केलो तेणी डल केलो, पूण रिजनल प्लॅनाच्या नांवान लोकांची 30-30 मिटर गांवांच्यान जी रोड वयतले तितून लोकांची घरां वयतली, वयर डोंगराचेर सगळे बिल्डिंग्स येतले व्हडले. आयजूच लोकांक उदकाची स्कॅरसिटी आहा. फाल्यां जर 1 लाख स्क्वेअर मिटराचेर जर सपोज 4000 फ्लॅट येयले जाल्यार ऑलमोस्ट 4x4 धरी जाल्यार 16,000 लोक येयले ते न्यू. त्या लोकांक तूं उदक खंयच्यान दितलो? तेंची सिवेज जाले, तेंचे गार्बेज जाले, तेंचे इलेक्ट्रिसिटी, हे सगळे डिमांड तूं खंयच्यान पुरे करतलो? आनी ते येवपाचेच आसा. जर हो रिजनल प्लॅन आमी स्क्रॅप करिना जाल्यार हे जे PDAच्या नांवान PDA काडून जी फटींगपणां तेणी आतां केल्या परती, म्हणजे फटींगपण म्हणजे जो ट्रेडमार्क जाल्लो ती फटींगपणां घेवन तो आमचो गांव आनी आमचे गोंय काबार करतलो. तर आमी हितून बिलकूल आमी सॅटिस्फायड ना. आनी आमचो मुवमेंट हेच्या खातीर आमी हो मुवमेंट फुडें कसो व्हरपाचो आनी जे उरलेले आमचे जे गांव आसा PDAंतल्यान ते कशे काडचे आनी रिजनल प्लॅन कसो स्क्रॅप करचो हेचेर आमचें काम चालू आसा आनी चालू उरतलें जो मेरेन ते काडिना तो मेरेन. आमकां सांगा, 2019 इलेक्शन जे येता आतां, तुमचे कितें रोल आसता तितून? गोंयचो आवाज किंवा रेव्होल्युशनरी गोवन्स आहा, सिन्स आमी आतां पयले कर्नाटकान जे आतां इलेक्शन जालें, सो कर्नाटकान अख्खे ऑपोजिशन युनायट जाले, अख्खे इंडियाचे ऑपोजिशन युनायट जाले आनी तांच्यांनी BJP भायर केले. सो नाव what would be you people support? Whether you people will extend your support to the opposition, काँग्रेस पक्ष आहा किंवा आनी कोण आसा, तुमचे कितें आसतले रोल तितून? हितून रोल म्हटल्यार पयलीं म्हटल्यार आमी जे 2019 हे जातले तितून जे कॅन्डिडेट कोण आसा बरो पळय तो आमी पळयतले. आज दोनूय आमचे MP BJPचे आसात आनी तेंच्यांनी गोंयचे खंयचेच इश्यू रेज करूंक ना. जाय स्पेशल स्टेटस कितले प्रॉमिस करून आयज ते कोणूच स्पेशल स्टेटसाचेर उलयना. पूण जो आमकां स्पेशल स्टेटसाक जो आमकां साथ दितलो गोंयकारपण राखपाक तेका निश्चित आमी सपोर्ट करतले, एक्सटर्नली सपोर्ट करतले. बिकॉज वी आर पॉलिटिकल रायट नाव, आमची पॉलिटिकल पार्टी न्हू आनी आमी खंयच्या पॉलिटिकल पार्टीक एफिलिएटेडूय ना. तर ते मागीर आमी डिस्कस करतले की कोणाक सपोर्ट करचो आनी आमचे जे व्ह्यूज आसा लायक मायंडेड जे लोक आसा तेंचे व्ह्यूज कोण फुडें व्हरपी आसा कॅन्डिडेट, तर ते कॅन्डिडेटाक आमी निश्चित सपोर्ट करतले. तुमचे बीन कितें प्लॅन आसतले फुडें जे 2022 इलेक्शन्स येतले, खंयच्या पक्षान येवपा जाय किंवा आमदाराक बीन कंटेस्ट करपा जाय? सध्या तरी पॉलिटिकल आमी चिंतिना. सध्या आमचे जे मेन फोकस आसा ते गोंयकारांक एम्पावर करपाचें आसा. कारण मॅक्झिमम जे लोक येतात पॉलिटिक्सान ते फक्त पॉलिटिक्स एक आमदार ना जाल्यार MLA जावपाक येता. पूण आमचो जो मुवमेंट आसा तो आमी आमदार किंवा MLA जावपाक येवना. तर गोंयकारांचे सकयल्यान रूट जे आसा थंयच्यान तेंचे एम्पावरमेंट जावपाक जाय हें आसा. आनी सगळ्यान मेन जो इश्यू आसा तो जॉब इश्यू आसा. आनी रेव्होल्युशनरी गोवनाचो नेक्स्ट फ्युचर हें आसतलो जो मिशन आसतलें ते
भुरग्यां खातीर जॉब आनी जी रुरल एम्पॉवरमेंट जी बायलां आसा गांवांत तेंच्या खातीर एम्पॉवरमेंट करपाचे. हे दोन गोष्टी जर आमी करपाक जर शकले, भुरग्यां खातीर जॉब, भुरग्यांक बिझनस करपाक एक तांकां मार्गदर्शन करपाक आनी जी गांवची बायलां आसा तेंचो जर टॅलंट आनी रिसोर्स जर आमी यूज करपाक शकले जाल्यार गोंय आमचें निश्चितच फुडें पावतलें. आनी जे आमी आयज दुसऱ्यांचेर डिपेंड आसा ते डिपेंड रावचे आमकां पडचें ना. आनी जे डर्टी पॉलिटिक्सांची डेली रुटीन जी पॉलिटिक्स चल्ला त्या पासून कितें तरी दुसरें करपाची अशी आमची इच्छा आसा आनी तें आमी करतले आनी तेचेर फोकस आसतलो आमचो, नॉट ऑन पॉलिटिक्स ऑफ कंटेस्टिंग द इलेक्शन्स. थँक्यू, धन्यवाद आमच्या प्रोग्रामाक येवपाक. थँक्यू सो मच. थँक्यू फॉर वॉचिंग अ प्रोग्राम गोंयकारांचो आवाज. We had Mr. Manoj Parab. He highlighted on several issues like PDA, like regional plans, many more. Keep watching Don Bosco channel.